अजून दिसता? ओके. राव राव मंगळसूत्राक घालता. ए शिरकाना तो राव. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. ऑस्ट्रेलियाची भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज न्यूझीलंडात पावले. तांची ही भेट इतिहासीक थारल्या आनी तांच्या भेटेन एक म्हत्वाचो पावंडो उबारला. 40 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री पयलेच फावट न्यूझीलंडात पावल्यात. न्यूझीलंडाचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन हांच्या खासा निमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलंडाच्या सरकारी भेटेर आसात. विमानतळाचेर तांकां शिश्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिली आनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या सीम वाठारांतल्या जिल्हो पुलीस अधीक्षकांच्या राष्ट्रीय संमेलनाचें उक्तावण केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या संमेलनात जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगाल आनी पूर्वोत्तर राज्यां सयत सीमावर्ती राज्यां तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांचे पुलीस अधीक्षक वांटेकार जाल्यात. भारतांत घुसखोरी जावची न्हय हे खातीर स्मार्ट बॉर्डर येवजण चालीक लायतले अशी माहिती घरमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. सीमा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है. विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टॅब्लिश करना चाहते हैं. गोंयांत 4 नव्या पुलांक मान्यताय दिवपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराच्या विचाराधीन आसा. राज्यांतली रोड कनेक्टिव्हिटी सुदारपा खातीर केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय तामता हांणी दिल्या. इंडियन रोड काँग्रेसीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. बोरी पुला सयत बाणास्तरी तशेंच मोले बायपास रस्त्यार भरीव मजत केंद्र सरकारान करची अशी मागणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. इंडियन रोड काँग्रेसीचे उक्तावण काल सांजे जाले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री अजय तामता, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या सयत हेर वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. The Goa today has the 280 kilometers of national highways, forming the backbone of our transport network. When we begin this journey, the many stretches were narrow, the congested and unable to meet the growing demands of tourism, the commerce and increasing the traffic. Today, the picture has changed dramatically. Out of the total national highway framework, the more than 126 kilometers have already been upgraded to the 4-lane standard, while nearly the 70 kilometers under the construction or tendering and leaving only the limited stretch have the further expansion. This is one of the fastest highway transformation programs we are witnessing in Goa. Friends, every Goan has experienced these transformations. The magnificent the new Zuari Bridge, today known as the Atal Setu, has become not only an engineering landmark but also the symbol of New Goa.
गोंय सरकार आणि गोंयची जनता वन नेशन वन इलेक्शन ह्या केंद्र सरकाराच्या धोरणात तेंको दिता अशें स्पश्ट प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. वन नेशन वन इलेक्शन ह्या निर्णयाचेर विचार विमर्श करपा खातीर नेमिल्ल्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या जोड संसदीय समितीची बसका गोंयांत आयोजीत केली. ताका हजर रावले उपरांत मुखेलमंत्री खबराकारां लागीं उलयताले. गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से वी हैव सपोर्टेड फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन और उसके फ़ायदे हमने कमेटी के सामने रखे हैं. हमारे ऑल द मिनिस्टर्स हैव आल्सो स्पोकन इन द फेवर ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन. गोवा सरकार और गोवा के लोगों के यही मत हमने कमेटी के सामने रखा और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स पॉजिटिवली वन नेशन वन इलेक्शंस आगे लेंगे और हमें इन लॉन्ग रन जो हम विकसित भारत 2047 का सपना देखते हैं वो सच होते हुए हम देखेंगे. पहले भी वन नेशन वन टैक्स की जब बात आई थी तभी भी कुछ लोग इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे थे, बट इट शुड बी द नेशन फर्स्ट. यही ध्यान में रखते हुए पहली 4 इलेक्शंस इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरह हो चुकी थी. लोगों ने वो तभी ये एक्सपीरियंस किया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि वी आर इन द सपोर्टिंग फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन इन द फ्यूचर. एक पेड माँ के नाम ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेप्रमाण आकाशवाणी बांबोळे संकुलात झाडां लावपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. गोंय पुलिसांच्या विशेष खात्याचे वतीन आकाशवाणी पणजी हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयज जाली. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक धर्मेश आंगले, उप अधीक्षक रुद्रेश शेटगांवकर, पुलीस निरीक्षक विश्वजीत चोडणकर, प्रदीप वेळीप, विद्या सावंत, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचे सहाय्यक महासंचालक संदीप श्रीवास्तव हांचे सयत हेर अधिकारी आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. पुलीस अधीक्षक धर्मेश आंगले आणि आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचे डीजीपी संदीप श्रीवास्तव हांणी ह्या वेळार आपल्यो भावना उक्तायल्यो. Today, special branch पणजी आम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेतला बेस्ड ऑन द सर्क्युलर वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट. एक पेड माँ के नाम म्हणून आमकां हे आयला म्हणजे आमी झाडां लावपाची. सो हांगा HPT म्हणजे हाय पावर ट्रान्समिशन एरिया आसा पळय ऑफ गोवा दूरदर्शन तांणी आमकां जागो हांगा ऑफर केला सो दॅट आमी झाडां लावूं शकतले म्हणून. सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लांटींग ट्रीज is that it keeps our environment very clean and very oxygen rich. So हांगा दूरदर्शनाचे क्वार्टर्स एरिया आसा ही. सो आमकां हांगा प्लांट्स लावून आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली प्लांट्स लावपाक. हाजे बद्दल हांव दूरदर्शनाकूय थँक्यू म्हणटा आनी ऑल माय स्टाफ आय एनकरेज यू टू प्लांट मोर ट्रीज इन द सराउंडींग एरियाज, fruit bearing trees also and general other trees also, so that the environment enriches in good oxygen supply. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी आणि गोंयचे प्रभारी BL संतोष हांची गोंय भेट वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेवप आणि संघटनात्मक गजाली कडेन लक्ष दिवप हे खातीर आशिल्ली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी दिली. आपले भेटींत BL संतोष हांणी राज्य पावंड्यावेल्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा संघटनात्मक बाबीचेर चर्चा केल्ल्याची माहिती लेगीत दामू नाईक हांणी दिली. संघटन मंत्री BL संतोषजी गोंयांत आयले आनी तांच्यांनी स्टेट ऑफिस बेरर्स जे आसात तांचे बरोबर एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेच्या अनुशंगान 2-3 वरां पर्यंत तांची मिटींग आमचे बरोबर जाली आनी संघटनेच्या अनेक विशयांचेर चर्चा जाली की आमी इलेक्शनाच्या मोड अशें स्पेशली केन्ना गियर्ड अप अशें जावना, पण आमी 24/7 हे आमी काम करीत आसता, लोकां मदीं वचत आसता. निमतान कसलें अभियान आसता, घर घर चलो अभियान, आउटरीच प्रोग्राम किंवा मन की बात किंवा आनी कसले ह्या निमतान आमी बैठको चालू आसता आनी म्हणजे लोकां पासून आमी केन्नाच पयस वचूना. लोकां मदीं रावप, लोकांचे समस्या जाणून घेवप आनी त्याच बरोबर संघटन आमचे कडेन जुळोवन घेवप.
फुटबॉल विश्वकप सर्तींत फ्रांसान मोरोक्कोक 2-0 गुणांनी हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत सुवात मेळयल्या. अमेरिकेंत खेळिल्ल्या पयल्या क्वॉर्टर फायनल खेळांत पयल्या हाफ मेरेन एकूय गोल जावं नाशिल्लो. दुसऱ्या हाफांत किलियन एम्बाप्पे हांणी 60 मिनटांन आनी हुस्मान डेम्बेलेन 66 मिनटांन गोल करून फ्रांसाक जैत जोडून दिलो. एम्बाप्पे हो 30 वर्सां पिरायेचो खेळगडी पयल्या विश्वकप सर्तींत 20 गोल करपी पयलो खेळगडो जावन आसा. सेगीत तिसरे फावट फ्रांस पंगड सेमीफायनलींत पावला. दुसरी क्वॉर्टर फायनल आयज रातीं स्पेन आनी बेल्जियम तशेंच नॉर्वे आनी इंग्लंड आनी अर्जेंटिना स्वित्झर्लंड हांच्या मदीं खेळ जातलो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.